धर्मांतर रॅकेटात अटक केली आयशा उर्फ SP कृष्णा ही बायल फंड मॅनेजर आशिल्ल्याची गजाल उक्ताडार आयल्या। उत्तर प्रदेश पुलिशेन तिचे सयत तिचे फॅमिलीचो तपास करपाक सुरवात केल्या। महत्वाची गजाल म्हळ्यार लश्कर-ए-तोयबा, PFI, SDPI ह्या कट्टरपंथीय संघटनांकडे ह्या रॅकेटाचो संबंध आशिल्ल्याचे मुळाव्या तपासांतल्यान उक्ताडार आयला। धर्मांतरण रॅकेटात अटक केल्ली आयशा उर्फ SP कृष्णा ही बायल फंड मॅनेजर आशिल्ल्याची गजाल उक्ताडार आयल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयशा सांत आंद्रे वाठारात भाड्याचे कुडीक रावताली खंय। तिका अटक जाल्या उपरांत तिच्या फॅमिलीची चौकशी सुरू आसा। हे विशीं गोंय पुलिशेक विचारल्यार तांणी ही गजाल खरी आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां, पूण ही बाब संवेदनशील आशिल्ल्यान अदीक म्हायती दिवपाक पुलिशेन न्हयकार दिलो। ह्या रॅकेटाचें काम ISIS प्रमाण चलतालें। ल्हान पिरायेच्या चलयांचो ब्रेन वॉश करून तांचेर धर्मांतरणा खातीर दबाव हाडटाले। आयशा मूळची ओडिशाची, पूण ती गोंयांत एका भाड्याचे कुडीक रावताली। ह्या रॅकेटा खातीर विदेशांतल्यान येवपी पयशांचे ती वेवस्थापन करताली। कॅनडांतल्यान सय्यद दाऊद अहमदा कडल्यान गोंयांत आयशाच्या बँक खात्यांत पयशे येताले। ह्या पयशांचो वापर धर्मांतरण आनी ब्रेन वॉश करपा खातीर जातालो। आयशाचे आनीक कोणा कडेन संबंध आशिल्ले काय, अर्थीक वेव्हार तशेंच सोशल मिडियाचो वापर हाचेरूय पुलीस बारीक लक्ष दवरून आसात। हातूंत गोंयच्या आनीक कोणाचो आस्पाव आसा काय कितें हाचोय पुलीस सोद घेतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।